आणि सारकें केला काय ना ते तुमी म्हाका सांगा मातशें. हवय देवा, ओपनूच जायना मरे. अरे देवा, त्याने तर सांगलेलं ओपन अशें केल्यार ओपन जाता म्हणून, पूण ओपनूच जायना मरे. अरे देवा, ये कशी केल्या. हा जाली रे ये कातरुना मरे. आई बीन सगळी आहा. हांव मातशें नुस्तें पळोवंक वयता. तें भाजपाक कितें नुस्तें हाडटा, तें कॅबेजची भाजी बीन कितें तें करता म्हणटा. हांवें म्हटलें पयशे पळयता कितें भाजपाक कितें नुस्तें गावता. आतां सोमतें क्लीन करून हाडटलें. क्लीन केलें हाडल्यार मातशें बरें. क्लीन केलें की सोमतें मातशें तेका सोमतें फ्राय करून घालता तशें पळयता. प्रावन्स बीन हाडल्या बरी. बिमला 2-3 घालून कितें सुकें सुद्दां जाता, पूण बिमला काबार रे बाय. थोडीच उरल्या. मदीं फुलां मातशी जाला. थोडीत कितें आहा. ही भांगा 2-3 आहा. मागीर भाभीन हाडोवपाक येतरी तो हांव वचून बेगीन येता. उदकूय तापोवना बायक अजून. हांगा नुस्तें हाडपाक येतलें, पण हांगासर म्हजें फीश फेवरेट गावल्यार बाय. खूब दिसांनी पयलें ना म्हापसा बीन गावता तशें. हे बेशिनान्यो सो हे घेतला आनी सगळे टायपचे आहा. म्हाका एक हे घाल पापलेट. एकूच घाल. पळय टोमाटोचो हो घाल. व्हडले आहा पापलेट, व्हडली सायज. आनी शाक आहा, चवथाळे आनी खूब टायपचे आहा. नुस्तें खूब टायपचे आहा. हांवें शिणाणे घेतला. आतां क्लीन काय करून गावून दिना. ओके, कितले हेजे? 550. बरें. सो हे आतां वचून क्लीन करपाक जाय. रानी, ये बनाए कभी? नहीं. हाँ नहीं. क्या है वो? हाँ सोयाबीन तेका मसलच खबर ना. शिणाणे वो खूब टाइप रहता है ना, तीसरी टाइप ऐसा रहता. ये कि शिणाणे हाडले आमगे. और ये क्लीन करके लाए. ये पॉम्पलेट ते पॉम्पलेट हाडला ते क्लीन करून शिणाण्यो. आनी हांगासर दाळ बीन केला आनी कॅबेजची भाजी केला. हय सांजच्यो करया मागीर. सो आतां टायमय ना. ते म्हणाले शिणाण्यो कितें कर जायना जाल्यार डिपान दर म्हणाले, ते मागीर आपुणूच उगडाता म्हणून. सो पळोवया तशें करून पळयता. सगळें जेवता हांव. पॉम्पलेट फ्राय केल्ले हांवें, शिणाण्यो करना. आतां जेवून जालें की बाय बीन न्हिदला न्हू, शिणाण्यो ट्राय करतलो करपाक पळयता कशें जाता त्यो. आनी केन्ना करना जाल्यार करना. आनी तेतून बारीक हें आसता न्हू गे, सूत कडेन कितें आसता तें काडपाक तें म्हाका खबर ना. पण एकदांच केन्ना सोनिया दीदीन दाखयलेलें आसता म्हाका. अशें कितें आसता तेच्या मदीं कितें तें काडचें आसता म्हणून. सूत कशें कितें तें काडचें पडटा. जशें की आमी प्रावन्स, मोठी प्रावन्स खाता पळय, तेका वयल्यान काळें सूत आसता तशें काडचें. तें म्हणजे कोणाक खाल्ल्या बिल्या म्हणजे अशें कोणाक पचना बिचना न्हू, तें प्रॉब्लम जायना तशें म्हणटा. सुवाळी व्हिडियोचेर आनी कितें तें म्हणटाली. सो एक बारीकसो जोक जालो. फ्रांसीस ऑफिसान गेलो तो सोमतो भायर गेला कितें तो म्हणलो आपूण जेवपाक बीन येवचें ना, डायरेक्ट मागीर येतलो म्हणलो. आमी कोट्टिकारा कडेन वयता तेन्ना खातात आनी बरें आसता ते प्लेस. कितना रे 650 कुछ तो एक प्लेट ना. आनी तितून 7 का ना 10 कुछ तो मिळतात. आनी आमी गोवन स्पायसान घातलेले तेन्ना सांगोळटा ना हेजेच आसले मातशे धाकट्यो सायज आसल्यो आनी ते कितें 8 कितें आसले न्हू अशें कितें. सो टेस्ट आसता. पण हांवें आयज 1 कील घेतला 350 रुपया. आनी पण त्यो मातशे धाकट्यो सायज आहा पळोवया. मिडियम आहा, मिक्स धाकट्यो सगळे मिक्स आहा. पळोवया कशें कितें. हां इल्ले इल्ले आहा न्हू. आई म्हणटा इल्ले अशें गावतले खंय भितर. आसा पळोवया. सो जेवण बीन सगळें जालें. ही आतां सांजच्यो तयारी आहा. ही एक्चुली न्हू म्हाका न्हू बारीक मोट्यो सगळें एकदां धुवन घेतलें, तरी पूण हेंचें हें आहा तें येयत ना. तें भितर सारकें कनेक्ट आहा. सो आनी केन्ना करूना ह्यो. सो फर्स्ट टायम ट्राय करता तेन्ना म्हाका सांगलां हांगा काय खंय हांगा कितें तर तें म्हणून धाकटी सुरी ना आमच्या तेन्ना आमी करूनय दिना. क्लीन हाडला तें. सो तो म्हणून अशें घालून ओपन करूंक जाय. पूण हांवें आयकलेलें म्हाका लास्ट टायम केन्ना तें एकदां हांवें हाडलेलें शिणाण्यो. सोनिया दीदी म्हणून तेजें कितें तें सूत काय कितें आसा तें काडपाक जाय. तेका विचारलें कितें तें काडूंक जाय. तें म्हणून बारीक काळें सूत आसता तें काडूंक जाय न्हू. पूण पळोवया आजून ट्राय करूना. ही आतां ओपन जातली काय खबर ना. सुरयेन कर म्हटल्यार आदोळी आसले आमगे आदोळीचे हेवटेन ओपन जाले रे. तुमकां म्हटलें दाखोवपाक हांव सारकें करता काय ना दाखोवपाक हें करता की हांवेंय केन्ना करूना. खाल्ला फेवरेट पूण केन्ना क्लीन करूना. आनी सारकें केला काय ना तें तुमी म्हाका सांगा मातशें एक्चुली. आनी केला तें सारकें सायज हवय देवा ओपनूच जायना मरे. अरे देवा, तेन्ना तर सांगलेलें ओपन अशें केल्यार ओपन जाता म्हणून, पूण ओपनूच जायना मरे. कट जायना मरे ती सारकी. अरे देवा, ये कशी केल्या. हा जाली रे ये कातरुना मरे.
अरे रॉंग केली दिसता रे ताका कापली खबर ना पळोवया हितून आतां खंयचें सूत काडपाचें कितें काय खबर ना रे देवा कितें तें आसता तेजें काडपाचें पळोवया राव हे पयलीं काडया सिनारी सारकी आनी मागीर पळोवया आमकां पळय खावपाक कितलो टेस्टीक लागता ह्यो आमी म्हणटा इतलेच पीस येता इतल्यांक आनी तितले करपाक कितले त्रास पळय ते ह्यो अशी उदकान घालून दवरता आनी विकूंक आसता करलेल्यो धाडटा त्यो बऱ्यो पूण त्यो कितें गांवांय ना न्हू हांगा आमचे येयना तर आतां येयला त्यो अश्यो गावल्यो म्हणून हांवें घेतले समत्यो अरे हांव रॉंग करता दिसता कशें काडपाचें रे हें हेजी भाजी करतलें दिसता हें कितें कारण पळयता अरे देवा रॉंग केल्याशें दिसता म्हाका तुटली सगळी अरे देवा म्हाका दिसता हें सूत दिसता तें खबर ना खंयच्या आनी सूत आहा तें काळें का सगळें काळें काळेंच दिसता सुतां एक तर सेपरेट आसल्यार काडूंक गावतलें म्हाका दिसता कितें तर काचचें आसता हेजें भितरलें काय कितें तर अरे देवा एक काम करता हांव न्हू पळयता हें पळय हें पळय गावलें एक कितें तर सूत कशें कितें तर हें कशें गावलें तेजें हें पळय ये फायनली नायलॉन कशें आहा मरे राव हें पळय हें काचचें आसता खंय फायनली गावलें कितें तें सारकें काय खबर ना तरी सुद्दां आतां हांवें हेका पळोवपाक गेलो न्हू हेजी भाजी जातली फूल आनी कितें कितें दिसता मातशें तें काडटा तरी सुद्दां काळें काय टेंशन आनी नाका न्हू पूण तेंच आसतलें तें शंकर जालें फायनली एक जालें आतां ह्यो हांव म्हणटालें कितल्यांक येतलें आनी चड येयल्या पूण पूण ह्योच म्हाका आतां चड दिसता पूण पळय मोटे धाकटे सारके मिडियम सायज हीच सायज आसताली न्हू शंकर आमी खाताले ती अशी पूण ह्यो आतां टेस्टी आसतले भाजून सारक्यो रवा फ्राय खावपाक म्हाका आतांच रोस येयले सारके तोंडाक सो चल हांव हें सगळें ना करून घेता फर्स्ट आनी मागीर पळोवया सगळें क्लीन करता सगळें मॅरिनेट बीन करून दवरता एका रातच्यो फ्राय करतलें हांव हे फायनली म्हजें ही चड व्हडलो मातसो हे मातशें बरें येयला तो चड ब्रावन ऑरेंज कलर आसलो हो मातसो डिफरंट कलर पळयता हितूंतले खंयचे ते पयलीं न्हू हें सारकें काडून घेता सारकें तेवूय तुटलेलें म्हागेलें हें सारकें म्हाका दिसता सायडीक दोसन उरता न्हू तें कट जालें की मागीर तें येयना सारकें सुरयेनूच काडून घेता हें मातशी बरी येयली लागतात पूण ते ह्या सायडीची पळय कशें येता ते हे फायनली काडलेलें हांवें पूण हें दोस्त दिसता म्हाका खबर ना ओडपाचें काय कशें करपाचें तें म्हाका आयडिया मातशी ना पूण आसूं कशेंय जावं हे पळय सेपरेट एक काडलें हितूंतलें आतां उदयता अकस्मात गावल्लें म्हाका तें सूत काय हितूंतलें आतां खंयचें काय तें एक सूत काय कितें कशें आसता जशें हे पळय गावलें फायनली अशें प्रावन्साकूय आसता हे पळय हे मागीर माल बीन पडटा खावपाक हें काडलेलें बरें सो फायनली 2 जाले म्हाका आनी शंकराक जालें चल भाजी आनी खावया आनी तांकां काय बाबलें करून खावया सो फायनली म्हजें जालें 2 कंप्लीट मिशन आतां मिशन कंप्लीट जावपाक टायम आहा हें सगळें जावंक जाय ह्यो हांवें 1 किलो हाडलेलो 1 किलो अश्यो गावलो सो तुमी उचलून हाडटा मातशें कमी गावता ह्यो गावता तर हेचे मोठे बारीक हितून पळय इल्ल्यो अश्यो आहा हितून कितें गावतलें कांय खबर ना ह्यो बीन मातश्यो ओके आहा पळोवया सर हें सगळें करून घेता शंकर म्हणटा पुरो तुज्या फॅमिली आपण वयता ऑफिसाक टायम जालो थंय फ्रेंड्सा ऑफिसान आहा काय देवाना म्हणटा शंकराक इतलें लेट कित्याक जालो काय म्हणटालो नाल्या चलो फायनली पळय सगळ्यो क्लीन केल्यो आनी आतां मस्त इतले जाले आतां धुयलेले हांवें ताका परत आनीक धुयतले बरें कितल्या फावटी धुयले हांवें ताका खबर ना म्हाका चड फावटी धुवपाचें काय ना तें पूण हांवें खूब फावटी धुयले सगळें काडले तेजे आनी आनीक 2 धुयतले मॅरिनेट करून दवरतले डायरेक्ट येवं रातचे फ्राय करतले चलो हांवें न्हू बरें मॅरिनेट करून दवरलां सगळें लावन दवरलां आतां हें न्हू तशेंच दवरता मॅरिनेशन करपाक बरें मॅरिनेट जालें की रातचें आनीक बरें सारकें टेस्टीक लागता दवरता आतां सगळें रातचें बस फ्राय करता हेका रवा फ्राय आदी येयलो जाली सारकी सारकी करपाक गेलें सो ब्रेक कितें जालें तें ब्रेक फेल जालो ओके डिनराचो टायम सो आतां म्हणटा गरम गरम हांव शिनानो फ्राय करता फ्रांसाक दिसतालें ना बेश्टेच म्हणना हांवें न्हू ताका तो नासलो न्हू बेश्टे फूल आसा तो धाडलेलो आनी म्हणलो खंय गो ना रे म्हटलें हांवें तुका बेश्टो खंयचो तो फोटो धाडलेलो म्हटलें सो मागीर फ्रिजान पयलें खंय आनी हांवें सांजचें उदय लावन दवरलेलें मॅरिनेशन बरें मसालो सगळो लावन दवरलो बरें मॅरिनेट जाला आसतलें सो आतां भाजता बरें रवा फ्राय करता मातशें
उदक सुट्टात दिसता ताचे खबर ना. मॅरिनेट करून तो दवरलेलो मातशें अशें उदक मातशें सोडला चड ना, मसाल्याचेच सगळें आहा ते मॅरिनेट बरें जाल्लें आहा. सो आतां एका रवो काडून घेतलें आनी पॅनूय दवरला, बरें चरचरीत फ्राय करून घेता. आनी मेन थिंग न्हू, आज इतले ब्लॉग करूंक पावना कितें जाता ना, ब्लॉग करता हें तें करता, बाकीचे बायक करता आनी कितें करता म्हणल्यार बाकीचें म्हणजे कितें आसा अशें काम म्हणजे केन्नाच्यान अशें थोडें सगळें पसारो आहा, सगळें पेंडींग आहा, कामां सगळें जाग्यार उडोवपाचें तें केन्नाच्यान चिंतता. म्हणजे करतलें टायमूच गावना तशेंच उरता. सो थोडें करता म्हणजे की काल म्हटल्यार सगळे बेडरूमांतले सगळें काडून की नाका तरी सुद्दां धाकटे कबडाचे वयले सगळें काडून उरलां. बाकीचें सगळ्यान मेन थिंग केलें सगळें काडून 2 आजून पड्डे भितरले काडलेले ते 2 दवरपाचे. बाकीचें सगळें ऑलमोस्ट जालें म्हणजे तितले बेडरूमांतले. आतां म्हटल्यार ह्या रुमान सगळें स्टोर रूम कहो जाला, बॉक्सीस खंयचे नाका ते वयर दवरता ते थोडे उरल्या का. आनी हांगासर ऑलमोस्ट जालें ते थोडे कितें आहा ते हे जालें. हांगासरले थोडेच कितें आहा ते काडपाक जाय आनी हे म्हणजे स्विगीचे बीन थोडे कितें सामान आहा ते सगळें जाग्यार उडोवपाक जाय. बाकीचें ऑलमोस्ट सगळें डन जालां. थोडेच कितें आहा तितून थोडे म्हणजे यूज केले, थोडे यूज करना ते अशें. बाय आयज काय खाना, बाय काय आयज बरी पालक खिचडी केल्ली ती खावना तेणें, लायक जावना काय कितें खबर ना, काय भूक लागून नासलें. मातशें 2 उणयो खाल्ल्यो जालें. सो म्हाजी पॅन गरम जालें, घालता बरें करकरीत करता. ओदयच्यान करता म्हणल्यार करून की गरम गरमूच बरें लागता हे शिनाण्यो. चलो तसं फ्राय करून घेता. सर हांगासर हांवें थोडेशें घातलां, चड घालना, एक कायल घातलां, 7-8 जाला दिसता. एक प्लेटीन आमचे एक्चुली इतले सुद्दां येयना आनी 700-800 रुपया प्रायस आसता, 500-600 कशें डिपेंड सायजी प्रमाणेचे. पूण इतले प्लेटीन सुद्दां इतले येयना तर एक खावचें पडटा. आमी खावयता पळय म्हणजे एक ना अशें 1-2 अशें खावचें पडटा आनी ते तोंडाक रूच सुद्दां उरना. सो घरा बसलेलेच एकटा ते खावंक गावतलें. तोंडा वयर खावंक गावना, नाल्यार कुट्टीकारा कडेन वयता पळय तेंच्यान एक्चुली क्वॉन्टिटी बरी आसता. ओल्ड गोवा आहा आनी म्हणजे आमी 1 प्लेट पावना, 2 प्लेटी घेवचें पडटा आनी तेंचे फ्रेश आसता आनी बरें आसता. आनी हे घरा पळय आतां कशें जालां, ओरें मॅरिनेशन करून दवरलेलें आनी तेंचे सारके फ्रेश आसता. ह्यो फ्रेशूच आसल्यो, त्याने उजराल हेजे क्लीन केल्लेल्यो घेवन हांवें म्हणजे हाडलेल्यो डायरेक्टली तश्यो घेतलेल्यो आनी क्लीन केला. हांव 2:45 बसलेलें करपाक, सारकें जालां म्हणजे 5:30 इतलो टायम हें क्लीन करपाक. सो इतली मेहनत लागता त्या खातीर टेस्टीक आसता. सो चल हें फ्राय जावनी दुसरी घालता तांकां तशें खावनी गरम गरम भाजला तशेंच.